आसगांवां बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या अल शादाय चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या चायल्ड केअर युनिटाचेर उच्च न्यायालयान सुमोटो घेतला। बाल कल्याण समितीन उच्च न्यायालयान ह्या चायल्ड केअर युनिटीची तपासणी करून शुक्रारा अहवाल सादर करपाचो निर्देश दिल्यात अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली। एक सुमोटो कोर्टान केस घेतल्या, एक लेटर बरयलें चायल्ड वेलफेअर कमिटीन हायकोर्टाक लेटर बरयलें की ती अल शादायची एक युनिट जी आसा पळय चायल्ड केअर इन्स्टिट्यूशन ते रजिस्टरूय ना आनी थंय तांणी जी भुरगीं दवरल्या पळय ती चायल्ड वेलफेअर कमिटीचे परमिशन घेनासतना ऑर्डर घेनासतना ती भुरग्यांक दवरल्या। त्या लेटराच्या बेजिसाचेर हायकोर्टान सुमोटो कॉग्नायझन्स घेतला आनी सुमोटो रिट पिटिशन रजिस्टर्ड जाल्लें आसा। आज आमी हायकोर्टा कडेन मागणी केली की ही जी कमिटी आसा पळय ती वचून इन्स्पेक्ट करता म्हणून इन्स्टिट्यूशन। हायकोर्टान त्या आमच्या रिक्वेस्टाचेर आज ऑर्डर पास केल्या की आज 3:30 इमिजिएटली ही चायल्ड वेलफेअर कमिटी वचून विजीट करतली ह्या इन्स्टिट्यूशनाक आनी भुरग्यांचे जे वेलफेअर आसा ते ताजें कितें थंय तांचे भुरग्यांचेर तांचे पोजिशन कशें आसा जावं तांचे कंडिशन कशें आसा हें इन्स्पेक्ट करून पोरां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट हायकोर्टान फायल करतले। पोरां 3:30 परत कोर्ट केस हियरिंग घेवपाचें आसा।